अळमी येता न्ही भायर ताचेर बीन सर कितें FDA आमचो संबंधित विषय लोक आता अळमी खाऊन लोक दुयेंत पडोंक लागल्या फिशरीज डिपार्टमेंट और FDA कितें बायोडायवर्सिटीन कितें तरी स्टेटमेंट केल्लो न्ही ते एवरी इयर कांयच केलें ना पण तरी बी ते बायोडायवर्सिटी अंडर म्हाका दिसता येता कित्याक म्हाका ते लक्षांत येता की बायोडायवर्सिटीच्या कडल्यान कितें तरी स्टेटमेंट काय कितें तरी अवेअरनेस अशें कितें आशिल्लें फॉरेस्टांतल्यान काय येवंक ना पण फॉरेस्टात संबंधित विशय न्हू बरोबर आहा पूण आतां ते खंय इतले आमी नियंत्रण खंय कितें आहा तें डिस्कस करता हांव पूण कितें आहा की लोकांक बी कळपाक जाय न्ही दीस हॅज टू बी समबडी हॅज टू व्हेरीफाय आनी इट इज सेफ्टी एस्पेक्ट हॅज टू बी सीन आतां आमी प्रत्येक गोश्ट तुम्ही म्हटले सरकारान लक्ष दिवंक जाय सरकारान लक्ष दिवपाकूच जाय आमी अवेअरनेस करू शकता म्हाका दिसता बायोडायवर्सिटी बोर्डान कितें तरी काडला फॉरेस्ट PCF कडेन बी हांव उलयतां फॉरेस्ट एरियान लागून एक्झॅक्टली फॉरेस्ट एरियाचे भितर जे कितें जाता तें आमी कंट्रोल करूं शकता तेजे भायर कितें जाता तेजेर हांव म्हायती तरी काडटा लोक बरे ना जावपाक लागता बरोबर आहा पूण लोकांक बी समजूत आसूंक जाय न्ही पीपल ऑल्सो शूड बी लिटल रिस्पॉन्सिबल टू टेक लिटल प्रिकॉशन्स आनी ते कोण विकता बी कितें आहा तें पळय सगळ्या गोष्टीचेर सरकाराचे इंटरफियरन्स आय डोंट थिंक इज अप्रोप्रिएट वी कॅन ओन्ली क्रिएट मोर अवेअरनेस इन द मायंड्स ऑफ पीपल मातशें सांबाळून कितें घेता तें कारण कांय गोष्टी वरायटी ते कशें कितें आसता तेजें बायफिकेशन इट्स व्हेरी ट्रिकी आमी बी हाडल्यार घेता आतां आमी खंय वचून चॅक करता ते खंयची वरायटी आनी आमकां आतां साखळे गावता हांवें अळमी जे आहा ते आमी तुमी बी घेतले आसतले तुवें खावंक ना रे कॅन्सर आमी सगळे खाता न्ही पूण ते आतां कोण आतां ते मायन्यूट डिटेलान वयतलो आयज तरी आमकां तशें कांयच जावंक ना पूण लोक बरे ना जाता तो बरोबर आहा कन्सर्न आहा न्ही कन्सर्न आसा हेल्थ मिनिस्टर हॅव टू बी कन्सर्न फॉरेस्ट मिनिस्टर फॉरेस्टान कितें करपाक जाय तें म्हायती काडटा प्लस फॉरेस्टाचे ऑफिशियल्साक सांगता की बायोडायवर्सिटीचे जे हेड आहा तेंचे कडेन चर्चा करून कितें तरी आनी फुडें कितें करूं शकता